बायकार बसून मार्केटीत येवशेन एक राऊंड काडणे या म्हूण तुमी बायसरल्यात। इल्ले मुखार येताना एक ट्रॅफिक पोलीस रावल्लो पयस्तावनूच तुमकां दिसता। हाणे म्हाका रावयनातल्यार पुरो म्हूण मोतीन दिस सगळे देवांचो उडास काण जाता तितलें ताका पळयनासतना तुमी तुमचे इतल्याक मुखार वेतात। जाल्यार बाईक लागीं पावलेंच हात मुखार करून गाडी सायडीक घे हाकी म्हणलो एक मोठो ताळो आयकता। तें बाईक तुमचेंच। DL, RC, एमिशन म्हूण गाडयेचे सगळे रेकॉर्ड सारखे आसात। माथ्यार हेल्मेट घाल्लें आसा। बियर विस्की सो परमळ सयत ना। ओव्हर स्पीडाचे सवाल आसना। तुम्ही कोणाकी लुटोवन वा खुनी करून धांवत येतनात। हाचे की वर्तें पोलीस आसचे नागरिकांच्या रक्षणा खातीरच म्हूण तुमी ल्हान तावन बुकांनी वाचला। नर्वस जावंक खंयचेंय कारण ना। तर आतां सांगा त्या पोलिसा लागीं उलयतना हास्कुऱ्या तोंडान कॉन्फिडंट जावन गुड मॉर्निंग सर म्हणटात की वा मुठी भितर 100रांचो एक नोट चेपून हृदयांत धडधडे घेवन शेळ सुकल्ल्या बारीक ताळ्यान नमस्कार सर म्हणटात। अशिकपी पापाचे सोडया शिकल्ले आपली हक्का जाणा आसल्यांनी म्हणसो एक कॉमन डायलॉग कोणाक जाय सायबा पोलिसांचे झंझाट कोणायकी नाका जाल्ले विशय आमकां जाय देखूनच हें कार्य सर वीक्षकांक प्रणाम हांव मनोज फर्नांडीस आनी कार्मेल किरणाचें हें कार्य आसा लायट्स कॅमेरा अँड रिएक्शन। आयलेवार पोलिसां विशीं 2 फिल्मां मोकळीक जाल्ली। रियालिटी वा वास्तवीक सताचेर कॉन्ट्राडिक्टरी वा एकामेका विरोध चित्रण दिल्ली फिल्मां ही। पयल्या फिल्माच्या निर्माणांत 165 करोडांची बजेट। खिलाडी अक्षय कुमाराचे ऍक्शन, सिम्बा रणवीर सिंगाची कॉमेडी, सिंगम अजय देवगनाची धमाका एंट्री, रोहित शेट्टीन वाऱ्यार उबोवचीं कारां, तेस पाकिस्तानी विलन राष्ट्रवादाचें टॉनिक, खाकी वर्देर परजळच्या सुपर कॉप्सांची काणी आनी पावनांतल्या कत्रिनाचें टिप टिप बरसा पानी। दुसरें लो बजेट फिल्म फकत 10 करोड थिएटरांनी न्हय बगर अमेझॉन प्राइमांत रिलीज जाल्लें। नो सॉंग, नो डान्स, नो ऍक्शन हिरो बट ओनली पीपल्स हिरो। नो पाकिस्तानी विलन पूण ह्या फिल्मांत आमच्या पोलिसांनी विलनाचें गैरहजरपण आमकां बोगानांतल्या परी पळयलां। फिल्म आसा जय भीम। सूर्यवंशी आणि जय भीम ह्या फिल्मांची एक संगत एकामेकात आळपडना पण दोन्ही फिल्माचे केंद्र पोलीस। एका फिल्मान वीक्षकांक काल्पनिक संवसाराक वन हेलिकॉप्टराचेर उमकळून डिशुम डिशुम करचे पोलीस तर आनी एकांत अधिकाराचो फायदो उठोवचे, असहायक लोकांचेर अत्याचार करचे, आवाज उठयतल्या दुबळ्या लोकांक पांयां पोंदां मस्तून सोडचे पोलीस। इल्ल्या सडस वास्तविक चित्रणाक लागून जय भीम सूर्यवंशीच्या पॉप्युलॅरिटीच्या लागीं सयत येवचें ना। तर कित्याक पळयचे जय भीम पोलिसां सांगता दुस्मान कांय वण घेतल्या कोणाचें दी एंड बरें जायना म्हणटात। तर चिंता आपल्या जल्माची तारीख सयत कळीत नातल्या हळ्ळेंत मन जाती परी जियोवच्या समाजेचो सरकाराचो कसलोच पाठिंबो नातुल्लो पंगड पोलिसां विरोध प्रतिभटनाक देवात। तर हें फिल्म पळयतना दोळ्या कांचेनी 2 दुकां दिवन तेत तुमी रडोवंक धाकशे नाकात कित्याक ह्या वेवस्थेक लागून जीनी बोर रुदान केल्ली हर एक घडी रडची लाखांनी ह्या देशांत आसात। ह्या कोडू सदाभवारी विणलेली जय भीमाची काणी अशी आसा। राजा कण्णू एका तामिळनाडूंतल्या आदिवासी पंगडाचो तरणाटो। ह्या समुदायाचो लोक दिसभर धन्याच्या शेतांनी काम करता, उंदीर दिवड धरता, ह्या देशाचे नागरिक म्हूण दाखोवंक एक एड्रेस प्रूफ सयत नातुल्लो नेणतो लोक तो। एक दीस गांवच्या मुखेली प्रधानागेर सोरोप पळोवंक मेळटा। राजा कण्णूक सोरोप धरूंक आपोवन धरतात। सोरोप दिसल्या कुडांतच भारी मोलाचें भंगार आसता। आकस्मीक म्हणले परी राजा कण्णून सोरोप धरून गेल्या उपरांत त्याच घरांतलें भंगार चोरी जाता। सोरांचो पत्तो ना पण प्रधानाचो दाबाव चढता देखून कितेंच पुरावे नातल्यारी पोलीस राजा कण्णू आनी ताच्या 2 सांगात्यांक कैद करतात। हाचे उपरांत तांकां मारून बोडोवन फोट आशिल्लें सत जावन बदलोवचें आनी करिनातल्याच अपराधा विशान कन्फेशन स्टेटमेंट तांचे तावन घेवच्याक टिपिकल पोलीस ट्रीटमेंट सुरू जाता। तो चोरी हमने नहीं की, उसे कबूल है कैसे साहब। उपरांत येता एक मेजर ट्विस्ट।
पोलिसांच्या माराक अर्धो जीव जाल्ले राजा कण्णू आणि संगाती जैलात आम सुकून धांवतात. ते खंय गेले, कितें जाले, ही सत गडीतगी वा पोलिसांनी रचयल्ली काणी तांच्या घरच्यांकी कांय कळीत ना. खंयचीच वाट दिसा नासतना राजा कण्णूची गर्भेस्त बायल सिंगिणी नीती खातीर लॉयर चंद्रूचे पाय धरता. चंद्रू तिका न्याय मेळाशें करता गी. राजा कण्णूची गत कितें जाता, एक अक्षर कळीत नातलो आदिवासी लोक कोर्टीची केस कशें फूड करता. हे जाणा जावंक आनी रोचक कोर्ट रूम ड्रामा पळोवंक तुमी हे फिल्म पळय जाय. उडास दवरा, हे एक ए सर्टिफाईड फिल्म 18 वर्सां वयल्या आमच्या वीक्षकांनी मात्र पळोवंक विनंती करचें कार्मेल किरणाचें कर्तव्य. सगळ्या फिल्मांत पोलिसांच्या लाठींचो आवाज आनी कैद्यांची बोबाट हाचे नैज चित्रण आसा. इतलें आसोनी सुरू केल्या उपरांत तुम्ही हे फिल्म खंडीत पळोवन मोग दितात. सूर्या आणि प्रकाश राय आणि ह्या फिल्मांत प्रमुख पात्र खेळला. हे फिल्म तामिळनाडूच्या कुडलोर जिल्ह्यात 1993 घडल्या एक नीज गडिताचेर होंदून आसा. असो संपूर्ण विवराचें एक लिंक आमी डिस्क्रिप्शनांत उल्लेख केला. पुरसोत आनी मोहन आसा तर वासियेत. फिल्माचे यशस्वी उपरांत सूर्यान नीज गडितांतल्या राजा कण्णूच्या बायलेक पार्वतीक मेळोवन 15 लाख आर्थीक कुमोग दिल्ली. फिल्मांत सूर्यान केळिल्लो लॉयर चंद्रूचो पात्र नीज जिवितांत जस्टिस के चंद्रू म्हणलो व्यक्ती. लॉयर जावन यशस्वीची मेटान सोडून शेकींग 2006 इसवेन राष्ट्रपती अब्दुल कलामान ताका मद्रास हायकोर्टाचो जज जावन नेमक केल्लो. ताणें आपल्या सेवेच्या मुखल्या 8 वर्सांनी कितलेगी वर्सांतावन बाकी आशिल्ले लगभग 96,000 केसी इत्यर्थ केल्ले भारतीय न्याय वेवस्थेंत एक मैला फातोर. या फिल्माचे नाव सहित इंटरेस्टिंग. दलितां खातीर झुजिल्लो एक लॉयर आणि संविधान शिल्पी भीमराव रामजी आंबेडकराचे नाव हांगा जय भीम जाला. शोषित वर्गाक नीत मेळोवंक वावरचें भीम आर्मी म्हणलें संघटन आज देशाच्या सबार राज्यांनी क्रियाळ आसा. आमच्या हिस्ट्री बुकांनी 1919 जलियनवाला बाग दुरंता विशयांत आयकलां. ब्रिटीश अधिकारी जनरल डायरान पंजाबान समाधानेन बसून प्रतिभटन करतल्या लोकांचेर धावूंक सर वाटो बंद करून पोलीस फायरिंग सुरू केल्लें. मेल्ल्या लोकांचो संख्यो स्पश्ट ना. 400 तावन 1,500 म्हणली अंदज. तांकां मारले पोलीस ब्रिटीश आडळत्यांतले म्हण आमी समाधान पावयेत गी? बिलकुल ना. कित्याक हें घडीत जावन 28 वर्सांनी आमच्या देशाक स्वतंत्र मेळ्ळें, आमची पोलीस वेवस्था आयली. पूण मुखल्या वर्सांनी पोलिसांनी मेतेर जाल्ली थोडी खराळ घडीतां पळयतना सुटकेच्या सवेन देश आमचो जालो पूण आमचोच लोक परकी जालो म्हणलें बरी बगता. 2007 वेस्ट बेंगॉलाच्या नंदी ग्रामान सरकारान स्पेशल इकॉनॉमिक झोन स्थापन करचे खातीर 10,000 एकरे कृषी भूंय स्वाधीन करूंक चिंतलें. रैतांनी प्रतिभटन केल्ल्या वेळार जाल्ल्या पोलीस फायरिंगान 14 जण रैत मेले. 2018 तामिळनाडूच्या तूतुकुडींत केमिकल फॅक्टरी स्थापन जावच्या विरोध लोकांनी प्रतिभटन केल्ल्या वेळार पोलीस फायरिंग जावन 13 जण मेले. चड पयस वचो जाय म्हणना 2019 डिसेंबर सिटीजनशिप अमेंडमेंट ऍक्टाक विरोध करून कोडयाळचो मुस्लिम समुदाय मार्गाक देवल्लो. परिणाम स्टेट बँका लागीं बसाक रावल्ल्या अमायक विद्यार्थींचेर पोलिसांनी मार घाले. 2 तरणाट्यांनी जीव होगडायलो. परिस्थिती विपरीत जावन नियंत्रणा भायर वेतना शूट एट साइट जारी करूंक पोलिसांक अधिकार आसा. जाता तितलें दोंपरा गांठी सकयलीच शूट करी जाय म्हणले नियम. पण आमच्या देशांत जावच्या गोळीबारान पोलिसांचे गुळे तकलेक वा हृदयाक पडचे संभव चड. मंगळूरच्या क्रिस्तांव समुदायाक पोलीस पावराचो भोव लागशिल्ल्यान शेक लागुल्लो 2008 इसवेंत इगर्जांचेर हल्लो आनी उपरांतल्या प्रतिभटना वेळार 200 क्रिस्तांवांक अरेस्ट करून केसी घाले. 40 तरणाट्यांक मडिकेरी जैलाक सयत धाडले. हांचे पैकी थोड्यांनी टायरां हुलपोवन पोलिसांचेर फातर उडयल्ले म्हणलें दुरसणे आयकूंक मेळ्ळें. पूण सबार मुग्ध क्रिस्तांव लोक पोलिसांच्या क्रूरपणाक बलिपशू जालो. कॉर्डेल, पेरमनूर आनी इतर जाग्यांनी स्त्रियो म्हूण लेखी नासतना सरसरीत लाटयांनी वाजयले. बॉम्बे हायकोर्टीचो निवृत्त नितीकर्त MF सल्डानान ह्या संदर्भी 400 जाग्यांक भेट दिवन लगभग 600 साक्षांचें क्रॉस एक्झामिनेशन करून ह्या गडिता विशयांत आपली वर्दी दिली. तांतू इगर्जांचेर जाल्लो हल्लो सरकाराच्या कुमकेन रचिल्ली फितुरी आनी कार्यगत करूंक पोलिसांनी तांचो पात्र केळ्ळा म्हूण कळयलें. 3 वर्सां उपरांत 2011 डिसेंबर 3 तारखेर DSSच्या आनी सबार संघटनाच्या निरंतर प्रयत्नाचो फळ जावन अमायक लोकांचेर गेल्ले पोलीस केसी सरकारान फाटीं काडल्यो. पूण तितल्या भितर सबार तरणाट्यांच्या फुडाराचेर काळोख मांडून जाल्लो. पोलिसांचेर विपरीत राजकीय मुखेल्यांचो आनी लोकांचो दबाव सयत आसता म्हणलें सत सबार गडितांनी स्पश्ट जालां.
पोरुस सप्टेंबरांत कोडयाळच्या एका मेडिकल कॉलेजीचे विद्यार्थी मलपे बिछा कोसोन आपल्या कारार पाठी येतले. एक मूलभूतवादी संघटनान सुरतकल टोल गेटी लागीं तांचे कार रावून गाळी सोवून हल्लो केलो. हल्ल्याक असले एकच कारण ती तरणाटी विविध धर्माक सेरवाल्ली. स्वतंत्र मेळोवन आमकां 52 वर्सां जालीं, पण ह्या देशांत आमी कोणा संगता खंय वच जाय म्हूण संघटने डिसायड करून सांगता खंय. कोइन्सिडेंट म्हणल्या परी घडीत घडतना पोलीस थंयच आशिल्ले. 6 जाणांचे अरेस्ट जाले. असली घडीतां परत घडनाशें पोलीस डिपार्टमेंट कोडयाळच्या मिनी राउडिंग 17 दीत म्हूण करावळीचो लोक राखो नाशिल्लो. थोडे महिने सोडिया एकाच दिसा भितर 6 जण आरोपी भायर आयले. मागीर कळलें की पोलिसांनी स्थळीय शासकाच्या राजकीय प्रभावाक लागून सुलाभेन जामीन मेळचे तसल्यो केसी तांचे वयर घाल्ल्यो. थोड्याच दिसां भितर ह्या गडिताचे उक्त्यान समर्थन करून एका चलयेन हिंसा प्रचोदन करचे तसलें सार्वजनीक भाशण दिलें. 2019 नोव्हेंबरांत हैदराबादांत 26 वर्सांच्या एका धाकट्यान चलयेक 4 तरणाट्यांनी अत्याचार करून जिवेशी मान पेट्रोल घालून हुलपायले. ही घडीत मानवीय लोकांच्या सैराणाचो काट तुटचार आशिल्लो. थोड्याच दिसांनी पोलिसांनी 4 जाणांक धरून खिणा भितर तांचे नकली एनकाउंटर वा एक्स्ट्रा ज्युडिशियल एक्झिक्युशन करून सोडलें. लोकांचो राग निवलो. तांणी फुगेट्यो फुटोवन पोलिसांक सन्मान केलो. कोर्टीच्या फैसलाक राखोवंक पुरसत नासता पोलिसांनीच सगळी काणी मूग दिल्लो विशय ह्युमन रायट ऑर्गनायझेशनांक सारकें दिसूंक ना. नीज अपराधी आनीकी भायर गोवन आसात म्हूण तांणी दुबाव उसारला. पण तक्षण अपराध्यांक धरसो हो पोलिसांचो जोश हर एका फावटी आमकां पळोवंक मेळना. आरोपी कोण म्हणल्या वयर हो जोश डिपेंड. हो मानेस्त अजय कुमार मिश्रा मोदीच्या सरकारांत हाका असो हुद्दो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेअर्स ऑफ इंडिया. आदल्या म्हयन्यांत आजो पूत आशिष मिश्रान उत्तर प्रदेशाच्या लखीमपूर केरींत वाटेर सोलोनवेच्या रैतांचेर आपले SUV कार धांवडावन 4 रैतांक लगाड काडले. फार्म बिल्ला विरोध ते प्रतिभटन करतले म्हणले नीब. सगळ्या घडीत व्हिडिओ व्हायरल जाल्लो. 6 दिसां म्हणसर UP पोलीस ओगेस बसले. अक्रेक कोर्टीन त्या आरोपींक कोर्टीन हजर जायशें करूंक पोलिसांक ताकीद दिली. पोलिसांनी मिनिस्टराच्या घरा भायर रावन एन्क्वायरीक हजर जाय म्हणले नोटीस मोगान आनी मानान ताच्या दोऱ्याक चिटकायलें. पान पडूदाक दिवंक मात्र बाकी. आज तो जैला भितर आसा म्हणलेंच व्हड अजाप. पण हो मान सन्मान 8 वर्सां पयले बेलतंगडीच्या विठला मालेकुडिया आनी ताच्या बापायक पोलिसांनी दिवंक ना. रानांत जियोनच्या मालेकुडिया समुदायातावन येवन मंगळूर विश्वविद्यानिलयांत पत्रिकोद्यमांत पोस्ट ग्रॅज्युएशनाक सेरवाल्लो त्या हळ्ळेंतलो पयलो तरणाटो विठला मालेकुडिया. राष्ट्रीय उद्यानवनाच्या निबान रानांतल्या लोकांक धांवडावन कॅपिटलिस्ट उद्यमीक रान हस्तांतर करच्या सरकाराच्या शिंत्रे विरोध ताणें आवाज उठयल्लो. एलिसांव बहिष्कार करूंक ताणें उलो दिला आनी क्रांतिकारी भगत सिंगाचे बूक ताचे लागीं मेळ्ळ्यात म्हूण पोलिसांनी ताका नक्सल म्हूण वळावन अरेस्ट केल्लो. UAPA वा अनलॉफुल ॲक्टिव्हिटीज प्रिव्हेन्शन ॲक्ट खाल ताचेर सरकारा विरोध झूज मांडला म्हणले केस दाखल जाली. आपलो आरोप साबीत करूंक पोलिसांनी ताच्या घरा नक्सलाइटांक सप्लाय करूंक दवरिल्ली साखर आनी तांदूळ मेळ्ळा म्हूण कोर्टीन कळयलें. आसली साखर 200 ग्राम आनी 4 किलो तांदूळ क्विंटल घटले न्ही. त्या लेकार हांव आनी तुमी व्हडले नक्सलाइट कोडयाळांत कॉन्क्रीट फॉरेस्ट कशी सडत आसा. विठलाच्या हातांक कोडो घालून जर्नलिझमाची परीक्षा बरोवंक पोलिसांनी ताका युनिव्हर्सिटीक आपोवन व्हेल्लो. अखरेक थोड्या बऱ्या मोनाच्या व्यक्तींनी विठलाक कानूनाचो पाठिंबो दिल्ल्यान 8 वर्सां उपरांत तो निरपराधी म्हूण कोर्टीन तीर्प दिलें. ह्या UAPA कानूनाक शिरकोन विठलाचो जीव वांचलो तरी स्टॅन स्वामीन आपलो जीव होगडायचो पडलो. पण असली घडितां आपल्या मणिपुरांत घडोवंक नजो म्हूण इरोम चानू शर्मिळान आवाज उठयल्लो. तिचो विरोध 1958 लागू जाल्ल्या AFSRA वा आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स ऍक्टा विशान. ह्या कानूना प्रमाणे कोणायचेर इल्लो दुबाव आसल्यार सैन्याच्या सोजेरांनी आनी पोलिसांनी लीगल वॉरंट नासतना कोणाच्या घरार येत कोणायकी अरेस्ट करियेत गुळोय घालयेत आनी अशें केल्ल्याक तांचेर कसलीच एन्क्वायरी सयत सरकार वा कोर्ट करना. हे ऍक्ट पाठींग काडी जाय म्हूण शर्मिळान भरती 16 वर्सां उपास केल्लो. तिची भलायकी बिगडतना नेझोगॅस्ट्रिक इंट्रिब्युशन वा नाकांत ट्यूब घालून लिक्विड फूड तिका वत्तायन दिल्लें. अशें प्रतिभटन केल्ल्याक पोलिसांनी तिचेर जीवघाताचें प्रयत्न केला म्हणली केस सयत घाल्ली. आजकाल मेडिकल ऑक्सिजन नासतना वाटेर पडून मेल्यार विसरतली गत ना. पण जीवघाताचें प्रयत्न करून तुमी वांचून उरल्यार पोलीस तुमच्या घरास येवन केस घालतात. आमच्या देशांत फाटल्या 3 वर्सांनी पोलीस स्टेशनांत वा जैलांत मरण पावल्ल्या कैद्यांचो संख्या हो. हर एक दिसा 5 कैदींचे मरण. 2च कारणां.
एक पोलिसांचे क्रूरपण वा दुसरें कैद्यांक वैद्यकीय सवलत्यो मेळनासतना तांचे मरण. राजकीय सोडल्यार चड मापान भ्रष्टाचार पळोवंक मेळचे पुलीस डिपार्टमेंटांतच. विजय सालस्कर 61, दया नायक 83, प्रदीप शर्मा 312 ही पोलीस अधिकारी मेळिल्ली मेडलां न्हय, तांचे एनकाउंटरांत मेल्ल्या जणांचो संको. साद्या लोकांच्या संरक्षणाक भिरांकूळ क्रिमिनल्सांक मारचें सारकें न्हय म्हूण तुमी सांगशात, पण हांच्या पैकी व्हड संख्येचे नकली एनकाउंटर्स म्हणून कोर्टांत केसी दाखल जाल्यात. पोलीस वृत्ती नाव आनी पॉप्युलॅरिटी दिता, पण हिस्स पॉप्युलॅरिटी तकली पिरवाशें करता म्हणल्यार उडुपीचो आदलो फामद एसपी आनी आतांचो बीजेपी राजकारणी अण्णामलय सिसाक्स आयले वार तमिळनाडून पावस वतल्या वेळार केवल नांव जोडच्याक दोंपरा गंटीचे की सकयल उदाक रावल्ल्या जाग्यांकी दोणेर वचून फोटो सेशन करून न्यूज आयटम जाल्लो. आता कायलींतलो पळो परतून घालून आनी एक कूस इल्लें पळोवया. ह्या देशाच्या 140 करोड लोकांनी आम्ही सेफ म्हणलें बोगाप घेवन न्हिदोंक वेचें गडीर सोजेर आनी गांवांत पोलीस जागे आसतले म्हणल्या भरवशान. आमच्या फिल्मांनी जावचे परी आमी सांगून दाखोवचें आसा अहो गडगडलें पुरो जाल्या उपरांत पोलीस आयले. पोलीस वेळार आयिल्ल्यान कितलिंगी अवघडांक घडोवंक नात ह्या विशयान कोणी उलयनात. त्या खाकी वर्दे भितर आसचो व्यक्ती कोणाचो तरी पूत, भाव, घोव वा बापय म्हणलें आमी विसरूनच सोडलां. तुम्ही खंयच्याय संस्थेत काम करतात तरी तांचो HR मॅनेजर स्ट्रायक अ गुड बॅलन्स बिटवीन पर्सनल अँड प्रोफेशनल लाईफ म्हणलें उतर सांगून आसता. आमकां सडावत दिसाक 8 ते 10 घंटे काम, पण पोलिसांक 24/7 ड्युटी. केदाळांक खंय आपयतीत म्हण तांकांच कळीत ना. एक रजा काडी जाय तर म्हयन्या पयलें लीव एप्लिकेशन दी जाय. ह्याच वत्तडाक लागून फाटल्या 5 वर्सांनी भारतान 930 पोलिसांनी जीवघात केला. चोरी जाल्यार, ऍक्सिडेंट जाल्यार, जाग्याचो धर्माचो विवाद जाल्यार, फेसबुकार कोणेय आमचे विरोध कमेंट घाल्यार, अखरेक वाटेर एक पेटो मेल्यारय आमकां पोलीसच जाय. हाचे वयल्यान मंत्रींक सॅल्यूट करूंक इलेक्शन ड्युटी, कोविड ड्युटी की आसचे पोलीसच. दुसऱ्या कोविड लाराक 330 CRPF पोलीस बली जाल्यात. आपली ड्युटी करूंक पोलिसांक मेळच्यो सवलत्यो आनी एक चर्चेचो विशय. 2008 मुंबई टेरर अटॅक जाल्ले. मशीन गन घेवन आयिल्ल्या आकांतवादी विरोध झुजोंक हातांत लाठी आनी ओबेरायाच्या काळाची एक बंदूक घेवन आमच्या पोलिसांनी वसजय पडले. एकल्या कॉन्स्टेबलाची बंदूक जॅम जावन कालें करचें म्हूण कळीत नासतना ताणें एक प्लास्टीक चेअर काडून आकांतवादीक उडयल्ले. As Kasab and Ismail headed for the exit, a policeman grabbed a rifle from a terrified comrade. It jammed, and in desperation he hurled a plastic chair. हे दृश्य आमच्या व्यवस्थेच्या दुरंताक साक्ष. तांकां दिल्ल्या बुलेट प्रूफ जॅकेटीची क्वालिटी इतली की मुंबईचे 4 टॉप पोलीस ऑफिसर्स तांचे जॅकेटी भितरल्यानच गुळे पास जावन तांची कुणी जाल्ली. सवलती सोडया आमच्या देशान जाय तितलो पुलिसांचो संकोच ना. युनायटेड नेशन्स ऑर्गनायझेशनान ठरयल्ल्या प्रमाणे हर एका देशांतल्या 1 लाख लोकांक 222 पुलीस आसूंक जाय. भारतांत 1 लाख लोकांक आसचे पुलीस 181. मंजूर जाल्ले आनी भरती जाल्ले हुद्दे तुलन करताना आमच्या देशांत 5 लाखाचे की चड पोलीस हुद्दे खाली आसात. बहुशा आजचे दिन चलून आसात देखून ह्या 5 लाख पोलिसांचे अपॉइंटमेंट सरकारान पोस्टपोन केला. अमायकांचो जीव काडिल्ले पोलीस एका कुशीन तर देशा खातीर जीव दिल्ले पोलीस अधिकारी आसात. मुंबई टेरर अटॅकांत अजमल कसाबाक जिवंत धरच्या उद्देशान ताची गन हातांत वोंडन तुकाराम ओंबळेन आपलो जीव दिल्लो आनी 166 लोकांच्या खुन्येक एक मात्र जिवी साख जावन अजमल कसब भारताक लाभल्लो. आमच्या देशांतलें व्हड जैल दिल्लींतलें तिहार जैल. देशाची पहिली स्त्री IPS ऑफिसर किरण बेडीक तिहार जैलाक वर्ग जाल्लो. दिल्लीचे हिंव सोसूंक जायनासतना खावंक दिल्ल्यो चपाती जोळोवन आंगाक ऊब घेवचे तितली पाड आशिल्ली तिहारांतली परिस्थिती. तसल्या एका जाग्यार लाठी सोंड कावन्सिलिंग ध्याना सुरवातून कैद्यांची मनां जिखूंक किरण बेडी यशस्वी जाल्ली. पूण असलेच एक प्रयत्नान P. श्रीनिवास यशस्वी जावना. ह्या व्हडल्या मिशाच्या मानिस्ताची आमकां सगळ्यांक वळख आसा. तुम्ही एकलोच आयल्यार सरेंडर जाता म्हणून वीरप्पनान श्रीनिवासाक ऑफर दिल्लें. इंडियन फॉरेस्ट सर्व्हिसचो उंचल्या मट्टाचो अधिकारी श्रीनिवास हे पातयेवन वीरप्पनाचे मोन जिखूंक गेल्लो. तकली कातरून ताची उरिल्ली कूड वीरप्पनान पाठींत हाडली.
जय भीम फिल्मांत हासूंक कांय अवकाश ना. चड म्हळ्यार आमच्या वेवस्थे वयरच तुम्ही हांसयेत. पोलिसांचे जिणे आनी वर्तना वयर हे फिल्म थोडी सवालां उठयता. आमी फेस्तां परब पुरशांव म्हूण गंमत करच्या दिसांनी पोलिसांक इल्लें चडच काम. तांच्या वर्कलोड मॅनेजमेंटा विशीं आमी कितलें चिंताव. कामा सोबत तडवय पूण साध्या लोकां लागीं उलयतना तरी इल्ली मोवाळाय दाखयशें आमच्या सरकारान कितले सॉफ्ट स्किल्स तरबेती कार्यक्रमां पोलिसां खातीर मांडून हाडल्यात. थोड्या पोलिसांक अपराध्या फाटल्यान धांवचें सोडया तांचे सोक येतावन नाणयेक वचोंक त्रास जातात. तांच्या फिटनेसा विशान गमन दिवंक तांकां पुरसोत नांगी वा ही तांची निर्लक्षा. सोरपणा पिक पॉकेट म्हणटना दलित लोकांचेरच कित्याक आमचे दोळे वेतात. सोरपणा करची सकयल्या वर्गाच्यांनी व्हडल्या मनशांनी करचे खाली स्कॅम म्हणून मात्र गी. कानुनांत अवकाश आसा म्हूण मेळ्ळ्यांक धर्न केजी घालच्याक कितें परिहार. डॉक्टर आंबेडकराच्या नातीचो घोव डॉक्टर आनंद तेलतुंबडेकर हाचे वयरच UAPA ऍक्ट घालून जैलांत आतां सद्याक दवरला. अपराध्यांक आपणाक खुशी आसल्या परी एनकाउंटर केल्यार ह्या देशांत कोर्ट लॉयर जज हांची पुरा गरज आसा गे. एखाद्या वेळा हजारो लोक तुमचेर फातोर बाटल्यो उडयतना तुम्ही त्या पोलिसांच्या जाग्यार आसल्यात तर करशात. काश्मीरांत मेजर गोगोय म्हणल्या अधिकारीन लोकांच्या खेटींतले आनी फातरांच्या मारांतले बचाव जावन त्या लोकांपैकीच एकल्याक आपल्या जीपाच्या बॉनेटाचेर बांदलो. असलो विशय विवाद कित्याक जाता. पयशेल्या गांवांतावन येवन आमच्या स्थळीय लोकां सांगाता भरसूंक तुळू बिहारी भास शिकल्ल्या आनी आमच्या गांवच्या तरणाट्यांक पोलीस फोर्साक भरती जावंक विशेष अवकाश दिल्ल्या करावळीच्या पोलिसांक आमी चेपे उखली जैसने. राजकारणीक आपयल्ल्या पर्यंत आमच्या कितल्या कार्यांक पोलिसांक आमी सैरी जावन वेदीर बसयता. मंगळूरच्या कार्मेलितांचे प्रिझन मिनिस्ट्री म्हणले मिसांव आसा. गरजेवंत कैद्यांक कानून परिहार आनी तांच्या कुटुंबदारांक आर्थीक कुमोक हाचो प्रमुख उद्देश. आमी ह्या दिशेन कितें तरी चिंतयेत गी. माहित दिवची सवालां उठोवची आनी चर्चेक अवकाश दिवचो आमचो उद्देश. तुमचे अभिप्राय शाबासकी वा टिका कमेंट सेक्शनार घालात. आमकां हेंच तुम्ही दिवचो व्हडलो सांबाळ. लेट्स एग्री टू डिसएग्री. संपोवचे पयलें आयल्या वार देवादीन जाल्लो मंगळूरकार जो गोंजाल्वेसान आपल्या 90 वर्सांचे की चड प्राय ट्रॅफिक वार्डन जावन असली एक ल्हानशी सेवा पोलिसां खातीर दिल्ली. असले एक विभिन्न कामां विशांत आमी इल्लें मोन करयेत गी. चिंतून पळया. नमस्कार.